सिल्काचे नवें कापड. काणयेकार हेरोल्ड पियूस. सादर केल्या डॉ. ऑस्टिन डिसूझ प्रभू. सिल्काचें नवें कापड. आपल्या डोबरमॅन पेट्याच्या गळ्याक बांदिल्ल्या सांखळेक धरून सांजेच्या भोंवडेक गेल्लो मॅक्सिम सुवारीस पाटीं घरा पावतना धर्तेर काळोख प्रसारून येतालो. नातालां फेस्ताक 2 दीस आसले देखून कितंगी तो बारीच उत्साहान आसलो. पतीन तयार करून दिल्ली खतखती कॉफी पिवचे पयलें गिजराच्या उब उदकान न्हावन धवे पायजमा आनी सिंगलेट न्हेसून तो भायर बाल्कनीचेर बेतांच्या दलच्या कदेलार बसलो. रिटायर्ड जाल्ल्या तवळतावन ती ताची दिसपटी थंयसर बसून दलचें आनी हुनोनी कॉफयेची शीर ओडीत मुखार दिसच्या रस्त्यार दिश्ट भोंवडावन वारें सेवचें. सर्ताव त्या वेळार ताचे पतीन भितर रांदपार आसताली, ना तर ती ताचे संगी गजाली करूंक देगीच्या कदेलार कुलो तेंगताली. दागतिरगी शिकचो पूत हॉस्टेलांत रावतालो आनी एकलेंच काजार जावन न्हवऱ्या संगी कुवेट काम करतालें. पतीन सांगाता आसली तरी आपलेच जोडीन बांदिल्लें हें राज रस्त्या देगेचें घर ताका उपगोवन हाडयतालें. अचानक एकाच फरा एक मासळी भरिल्लो टेम्पो भोव वेगान येवन रस्त्यार सुमकोचे एकले स्त्रिये आनी एका भुरग्याक आपटोवन धांवल्लो ताणें पळयलें. सेव्हरीन. ताणें सेव्हरीनाक वडताळ्यान उलो दिलो. तशेंच मनशापणाच्या व्यक्तित्वा थावन तो गेट उगडून भायर धांवलो. फार उसळ्ळ्या परी गेटी भायर धांवच्या ताचो जिनोस पळयल्ली ती शर्मेली आनी आमसरी पाटलाव करून आयली. तांच्या गेटी मुखारच रस्त्या देगेस एक स्त्री उसाळिल्ली आनी रगता कोंडान लळताली. देगेक 6 वर्सां तितल्या प्रायाचें चेडूं भुरगें हातापांयांचेर झेंजारिल्ले मार घेवन भियान दुखीन आनी गायेवन रडतालें. तांचे ताव चिकेसे पयस कुंबयेचें मांस आनी हेर थोड्यो वस्तू आसचें पोतें पडोन आसलें आनी पोत्या बगलेकच 4 सावयांचो घोस. कठीण जखम जाल्ली ती स्त्री जिवा खातीर वद्दाडटाली. तिका बेगीनच आस्पत्र्याक व्हरचें बरें, ना तर ती वाचना, सुवारिसान पतीनेक सांगलें. तेच रस्त्यार धांवच्या वाहनांक तो हात आड धरून रावंक प्रयत्न करी लागलो. तरी एकी रावनासतना सुंयपूनच गेली. दोगां बायकार वेतेल्यांनी एकगडी रावोवन मोबायलाचेर तिचो फोटो काडलो, पूण तेंय बायकातावन देंवले नात. तुमचो कित्याक तिका आस्पत्रेक व्हरिनाय? म्हजें ते खातीर कसलेंय वाहन मेळना तें समजली सेव्हरीन पतीक म्हणाली. सुवारीस खिणान भितर गेलो घरा. आलमारींत हात घालून मेळिल्ल्या तितल्या पयशांक झोंपय मारून पुताच्या काराची चावी ताणें हातीं घेतली आनी वानोशेर खावन आमसोरी शेड्डांतलें कार भायर काडलें. बगलेक आसपास पयसा पयस घरां आसलीं आनी त्या रस्त्यार धराळ वाहनां पाशार जातालीं, तरी एक नर मनीस तांकां कुमो करूंक आयलो ना. सुवारिसान बायलेच्या मजतीन ते गायाळ स्त्रियेक काराच्या फाटल्या सिटीर न्हिदायलें. तूं त्या भुरग्यांक सांबाळ, हांव हिका लागशिल्ल्या आस्पत्रेक व्हरतां. तिका कड्डीच वाचयजे. ह्या चेडवा मुखांतर हांच्या घरच्यांक खबर दिवंक पळय. सुवारिसान कार चालू केलें. सेव्हरीनान पोत्यांतल्यो शिंपडाल्ल्यो वस्तू आरायल्यो. चेडवा बुजोवन तुमचें घर खंय पुता म्हूण 3 बासांनी विचार केलो, पूण चेडूं दुखीन पेरंगतालें, भियान रडतालें, आवयक सोडून हुस्कारताले शिवाय कितेंच उलयलें ना. ताच्या गायांक प्रथम चिकित्सा दिवच्याक ती पोतें घेवन चलयेक सांबाळून ताका धरून आपल्या घरा हाडून आयली. ताच्या झेंजारिल्ल्या गायांक वखद पुसून तिणें भियेल्ल्या चेडवाक नातालांक म्हण हाडून दवरल्यो केकीचो कुडको खावयलो. केक खातच चेडूं कोंकणींतच उलोवंक लागलें. उपरांत पोत्या आनी सावयो घेवन तिणें आपल्या घराक थाल्या मारलें आनी भुरग्याक हातां धरून ती चेडवान दाखयल्ल्या वाटेर तांच्या घरच्यांक खबर दिवंक गेली. बापूय ड्युट्याक गेला. खंय ड्युटी म्हूण गुर्तू ना. घरा हेर कोणीय नात. घरा बीग घालां. नुस्त्याक चिकन हाडूंक मार्केटीक गेल्ल्या
एनेच भितरल्या वाटेन इल्लेशें मुखार गेल्यार आमचें घर मेळटा. चेडवान सेव्हरिना गरजेच्यो संगती कळयल्यो. पोलीस कॉन्स्टेबल जावन नवकरेक भरती जाल्लो फेलिक्स म्हणून वळखीचो. लोन्स घेवच्यांत फामाद जाल्ल्यान एक बढती मेळ्ळ्यारी येदोळूच इकरा कडेन वर्ग जावंक पावल्लो. आजकाल ताका ड्युटी गेल्ले कडेन ताचे अधिकारी हेर एकल्या पीसीक सांगाता घालतात जाल्ल्यान ताका सलिसायन लोन्स घेवन पयशे करचें कश्टांचें जाल्लें. आज ताच्या पत्नीचो जल्मा दीस. सांजेर ड्युटी जावन बेगीनच घरा येवंक तिणें आदेश दिल्लो. चिकन बिर्याणी करता विगिये म्हण आशाय दाखयल्ली. जल्मा दिसाचें इनाम जावन एक भांगरा नग वा कांचीवरम नातर धर्मावरम सिल्काचें कापड पुणी हाडून दिजे म्हूण कांय 2 हप्ते तावन तिणें पतीची मासा केल्यान. पूण जोडले पयशे कितले कुशिशेन खर्च केल्यारी उरोवणीच जायना तल्ल्या कर्माक फेलिक्स लॉंचाक हात वड्डायतालो. ताका दिसाक 2 फावटी बाराक वचजेस. सांजेर विस्के सांगाता मांस खायजेस. दिसाक 2 पॅकेटी सिगरेट व्हरतालो आनी जुगारी खेळटालो. अशें जाल्ल्यान घराचें भाडें सयत बाकी उरतालें. आज सांज जावन आयली तरी 100चे 2 नोट सयत बोल्साक येवंक नातले देखून बायले खातीर भांगरा नग हाडून दिवचें तो असादी म्हूण रावल्लो. पूण पत्नीचो मोग करच्याकी चड तिका तो भियेतालो जाल्ल्यान कशेंपणी करून तिचे खातीर एक डुप्लिकेट मैसूर सिल्क कापड हाडून दिवचें म्हणून चिंतून आसलो. धर्तेर काळोख पडून येताना तिचे खातीर सेल लागल्या कडचें सादें कापड सयत मोलावंक आपणाक गत ना आनी बायलाक कशें फूड करचें म्हणली भियांची शीर ताका दसूंक लागली. भोवूस वेगान येवच्या काराक हेड कॉन्स्टेबल फेलिक्सान विसील मारून रावयलें. देव भायर रावल्ल्या काराच्या चालकाक पोलीस फेलिक्सान अधिकाराच्या ताळ्यान हुकूम दिली. सर प्लीज हांव अर्जंटार आसां. आश्रय येता सर. एमर्जन्सी. ही काराच्या फाटल्या सिटीर आसा पळय ती स्त्री सिरियस आसा. तिका आस्पत्रेक व्हरीजे. तिका वाचयजे. चालकान आमसोरी घा घेवन हात जोडून विनंती केली. पायजमा आनी सिंगलटाचेर आसच्या ह्या प्रायवंत दादल्याक पळयल्ल्या पोलीस फेलिक्साक एक शिकारी आपापीच आपल्या जाळाक सांपडली म्हणली चिन्ना मोतीक आपटाल्ल्यान ताणें विनवणेची उतरांची परवयच केली ना. लायसन्स दाखय. ताचो भम भरून फुगुल्लो आदेश कार चालक सुवारीसाच्या आमसराक मुळा समेत हलकंदावंक पावलो. कशेंपणी ह्या स्त्रियेक वाचयचें म्हणल्यार ताच्या निर्धाराचें वर्तन आपणें लायसन्स हाडूंक वचना म्हणल्या चिंतपा समजणेक कांपोवंक पावतना पोलिसान ताच्या काराचें बागेल उक्तें करून ताका बावळ्याक धरून बळान भायर ओडलो. सर चिक्केशें तिका पळया. ती मरणातनीर आसा. एक्सिडेंट जावन ती रस्त्याचेर पडून आसली. एक्सिडेंट? तर तुज्या कारान तिका आपटून घालां. अवघड करून आतां पळनवताय. ही पुलीस केस. तुजें लायसन्स खंय आसा? पयलें लायसन्स काड भायर. फेलिक्साक सिल्काच्या कापडाच्या पयशांची आशा सोडून आयली. एक्सिडेंट हांवें करूंक ना सर. एक टेम्पो तिका हांडोवन उशलान धांवलो. सुवारीस भीक मागतल्या परी पोलिसा सामकार उबो आसलो. मुखलीं 15 मिनटां सुवारीसान पोलीस फेलिक्साक खंयचेय रितीर समजावंक केल्ले प्रयत्न फळादीक जाले ना. तेंच न्हय, अवघडांत कठिनायन घामेवन जिवा मरणा मदें वळवळच्या त्या स्त्रिये वयर ह्या काणूनाच्या राखवाल्यान तिळणी एक दिश्टपणी घालीशें सुवारीसान काडिल्ली वावंट सफळ जाली ना. बायलेक एक सिल्काचें कापड आनी उरल्या पयशांनी आपणाक एक मॅकडॉवेल क्वार्टर म्हणून मतीन दस थीर निचेव केल्ल्या फेलिक्साचें मनशापण मरोवन गेल्लें. ताका सत आयकुचें गिन्यान आयलें ना. हकिकत कितें पळोवचें मन फातरी जाल्लें. वय ताका लॉन्साचे पयशे फारचेंच आपल्या जिविताचो ध्येय जावन गेल्लें. सुवारीसान बोल्सांतले नोट काडून पोलीस फेलिक्साच्या हातान दवरले उपरांतच कार मुखार व्हरच्याक ताणें परवानगी मेळ्ळी. सिग्नल लायटाची सयत बेपारो करून सुवारीसान कार आस्पत्रे मुखार रावयलें. भायरच दिसल्या गार्डाच्या मजतेन त्या स्त्रियेक कारा वयलें देंवोवन तो एमर्जन्सी भितर गेलो.
15-20 मिनटांची गळाई तिच्या रक्तस्रावा कारण जाल्ली. तिच्या जिवाकच अपायकारी जावंक पावल्ली. सर, तुमच्या घरा गडबड जाल्या. तक्षण घरा वसा सर. बार अँड रेस्टॉरंटांत ग्लासान विस्की आनी पिरीन बिफाचीं सुक्का घेवन खावन पिवन आसच्या हेड कॉन्स्टेबल जावन आसच्या एफ फेर्नांडिसाक पुलीस पेद्यान सॅल्यूट मारून सांगतना तकल्यार आमार सोडून येवचो फेर्नांद मुखार उबो आसल्या पेद्याकच दुरदुऱ्यां पळय लागलो आनी आपल्या अधिकाराच्या दर्फान विचारूं लागलो, कसली गडबड? कळीत ना सर. तुमकां घरा तावन तुमच्या धुवेची मॅसेज आयल्या. तुरंत घरा येवंक सांगलां, पिसीन सांगलें. तक्षण ताका मेलिटाचो उगडास आयलो. कितें जालें म्हज्या बेबीक? काजार जावन 6 वर्सां उपरांत जल्मल्ल्या आपल्या एकाच धुवेचो याद फेर्नांदाचें पियेल्लें सगळेंच फिरवंक लागलो. हांव नेना सर. कंट्रोल रूमाक फोन आयिल्लें. थंयतान तुमकां खबर दिवंक वायरलेस मॅसेज आसली. तुमी सदांय हांगा आसतात देखून तुमकां सोदून हांगा आयलो. बेगीन वसा सर. इन्स्पेक्टरान जीप धाडलां. एच.सी. फेर्नांद ग्लासांतल्या एकाच गोठान तोंडाक दवरून उबो जालो. देवा, कांय गॅस फुटलो? इलेक्ट्रीक शॉक? वेलिटाची मम्मी खंय आसा? ताची चिंतना वायट घडितां थंय धांवलीं. उस्त्याचो हात तुवाल्या पुसून देगेन दवरली पॅकेट उखलन सोऱ्या चाकण्याचे पयशे सयत दिनासतना तो बारांतलो भायर उसाळ्ळो आनी भायर उबें आसलेल्या पुलीस जिपार चडलो. घरा पावता पर्यंत ताणें देवाची मजत मागली. मसूद धुवे आनी मोगाळ पतीने खातीर तांच्या शाबित्या पासून तो मागा लागलो. घरा भायर शांतता आसली. भितर उजवाड दिसतालो. वेलिटा, ताणें उलो दिलो. बेबी वेलिटा बापायच्या बुल्याक धांवत भायर धांवन आयलें आनी जोरान रडा लागलें. कितें जालें मा? ताणें धुवेक उखल्लें. मम्मी खंय आसा? आपली पतीन दिसली ना तेणें मतीक वेताना एका भियाची अमानुशेर ताचे कुडीन वीज सक्ते परी धांवली. मम्मी! हाक बोब मारून वेलिटा रडतना एच.सी. फेर्नांदाच्या कुडीन शिरशिरो सरलो आनी तेदनाच ताच्या नदरेक एकली परकी स्त्री झळकाली. ताणें तिचे मुखार आसच्या आपल्या नदरेंच एक सवालांचो पर्वत उबो केलो. तिचें एक्सिडेंट जालां. सेव्रिनान भोव शांत रितीन तोंड उगडलें. एक टेम्पो तिका आपटोवन धरणीक शेवटावन रुम्म कुट्टून उसाळ्ळा आनी म्हजो पती ताका आपल्या कारार घालून आस्पत्रेक व्हरून गेला. एक्सिडेंट? खंयच्या आस्पत्रेक? केदाळा? पुलीस फेलिक्स फेर्नांदाक हकिगत अर्थ जावंक वेळ लागलो ना. हांव नेना. लागसर खंयची आस्पत्र आसा थंयच व्हरतलो तो. सारकें वस्तूर येसूंक ना. बिरमोत बावडो. पुलीस फेलिक्सान परिगत अर्थ करून घेतली. वेबेगीन ताणें घराक थालें मारलें आनी बेबी वेलिटाक घेवन तो आमसरी जिपाचेर चडलो. सेव्रिनाकी ताणें जिपार येवच्याक विनंती केली. आय एम सॉरी मिस्टर सुवारीस. तिका वाचोवंक आमी शकले ना. डाक्टरान ऑपरेशन थिएटरा भायर राखच्या सुवारीसाक दुकाळ खबर पावयली. भोवसड रागात वळोन गेल्ल्यान तिणें मतीर येवचें फुडेंच प्राण सोडलो. तिका कांय 10-12 मिनटां पयलें हाडलें तर डाक्टराच्या उतरांची सुवारीसाक आपणें केल्लें सर प्रयत्न व्यर्थ जालें म्हणली खूब बेजाराय धुंचूंक लागली. छे, त्या पुलीस पेट्यान वाटेर आडाय नातरलें तर वेळार तिका आस्पत्रेक पावोवप येतें. तिचो जीव उरोवप येतें. छक, हलकट पुलीस लोंस घेवन माती खातलो. ह्या स्त्रियेचो शिराप ताचेर बेजतलो. सुवारीस दुर्सात बांकार कोसळ्ळो. तितल्यार एका चिडवा भुरग्याक हातांत धरून एका हातांत कसली पॅकेट घेवन आमसरी आपणा देवशीं धांवन येवच्या त्याच पुलिसाचेर आनी ताच्या फाटल्यान आसच्या आपल्या पत्नीचेर ताची दिश्ट सरली. उडकी मारिल्ले परी तो एकाच सफारा बसल्या तावन उबो जालो. ह्या पुलिसान लोन्स घेवनय आपणाक फसयलें काय? ताका दुबाव जालो तरी तुका हांवें जाय तितले पयशे दिल्यात. आतां म्हज्या पतीनेकी हें कितें सेव्रीन? तो गडबडलो. खंय आसा म्हजी बायल? तकसल्ल्या ताळ्यान फेलिक्स फेर्नांडिसान सुवारीसाक विचारलें. ताचें सगळें दर्प उदाक जाल्लें. गत निवुल्लें. अधिकाराचो आवेश देंवल्लो.
ती ॲक्सिडेंट जावन गायिल्ली स्त्री हाची बायल म्हणाली सेव्हरीन. तुजीच पतीन? सुवारीस हांकरेलो. वय म्हजीच. ह्या बाळाची आवय खंय आसा ती? म्हाका तिका पळयची. आतां कशी आसा ती? खंय आसा ती? सुवारीस तकली आड हालोवन निस्तेज जाल्ले परी बसलो आनी ताणें ऑपरेशन थिएटर म्हण इंग्लिशान बरयल्ल्या बागलाक बोट दाखयलें. पोलीस दुयेंसो हात धरूनच बागेल उगडून भितर गेलो. सुवारीसान सेव्हरिनाच्या खांदार हात दवरलो. हांवें म्हजी प्रेतना सर केली सेव्हरिना, पूण देवाची खुशी दुसरीच आसली. हांव हांगासर पावतना वेळ उतराल्लो आनी वेळ जावन कारान वचचो पुलीस. वाटेराणें म्हजें कार आडायलें लायसन्स ना म्हूण. म्हाका सतयलें आनी लोन्स घेवचे खातीर म्हाका तोंदरे दिवन जायतो वेळ विबाडपाचें केलें. फाटल्या सिटीर एक गायिल्ली स्त्री आसा, तुरंत तिका आस्पत्रेक पावयचें म्हूण कितलो आडदोस मागल्यारय दोळ्यांत रगत नासलो हो धारून काळजाचो कर्मी आयकूंक तयार ना जालो. कठोर मनाचो, निर्दयी, फडफशी तिचेर एक दीस घालूंकय मन करिना जालो. लॉस एंजल्स पयशांक लाबदोन आतां आपल्याच पतीन एक होगडाव पावला. सुवारीसाच्या दोळ्यांत हांव दुकां देंवलीं. तांणी भरादीक मेटांनी भितर गेल्ल्या पुलिसांनी ताच्या दुयेंसो पाटलाव केलो. भितर दोगां नर्सां मोड्याची विलेवारी करच्यार पडिल्लीं. पुलीस आपल्या बायलेच्या निर्जीव कुडीचेर पडोवन गळगळ्या रडतालो. वेलिटा माम्मी म्हूण आवयची निश्चल कूड पळोवन काळीज कडोवचे परी आक्रंदन करतालें. तुका हांवेंच जीवशी मारलें मूं? हांव पातकी, हांव चुकीदार, हांव खुणीगार. लॉन्साच्या आशेन हांवेंच तुजो प्राण घेतलो. पळय तुजे खातीर हांवें सिल्काचें नवेंच कापड हाडलां. तुज्या जल्मा दिसाक तुका गिफ्ट हाडलां, लॉन्चाच्या पयशांचें कापड. आनी आतां तेंच तुज्या मोड्याचेर न्हेसोवन तुका निकेबीजें जालां मूं? ना आनी केदींच हांव लॉन्साच्या पयशांक आशेवचो ना. हेड कॉन्स्टेबल फेलिक्स फर्नांडीस हुस्कान रडतालो. देव बरें करूं.